बस पे इतली बार आम्ही आमगे तारी बिचार पावले आसा आणि आमचे कडेन पळय सुंगटां आसाय सुंगटां आसा जशें पळोवपाक शकता तुमी आणि आता आमी गरोवपाक वयताय एकटे फ्रेंडींग आसा आणि हांव आणि मागे आनी दोग जाण फ्रेंडी येवचे थर्ड पर्सन येयलो आसा विनम्र बाब एकटोच गजेश बाब येवचो आसा तेका आमी रोवता आनी मातशें मागीर आमी वयतले बोटीन बोट घेवन वचपाचें वंशाली सो आता मी आनी मातशें आतां बोट धुकळून आतां घालतली न्हंये भितर मातशी त्रास घेयना बट न्हंय देंवयली आसा सद्या आमी रेडी जाले आहाय बोट घेवन वचपाक दुखय दुखय अशें कर हें कर आनी आनी ताण हे तशें करून ताणा पू कितें तर आतां 5:23 जालाय आनी आमी आतांच भायर सरलाय तुम्ही पळोवपाक शकताय ओ आतां पळोवया फिशिंगाक कितलें लागता तें तुझी वाटेच्यान ताण मारे असो ओके तो आमी थिंगच्या बोटींग स्टार्ट केल्ली आतां आमी हिंग पावले ब्रेक घेयला आमी तुमी हांगा रावया सद्या हांव बोटींतल्यान देंवलो आसा आनी शॉपार वचून कितें पिवपाक घेवन येता तर सद्या आमी कितें पिवपाक येयला जिरा यार मागे पण फोर्साची रशी का येईल ती तुझं पावला तर गेला फोर्सार तो बसून बुरा उबी कितें आहा रे सगळे वच पाहूया कशें खंय वच पुला कडेन उयशा ए कितें रे बॅलन्स कर हांव हिंग काडटा असोच करून भिलो बेग बेग वच तरी बरें मागे वजन वाडलं म्हणून तरी बरें मागे वजन ना म्हणून बस पळय इतली डिबा रे बरे डिबा मरे सद्या आमगे फिशिंग स्टार्ट जाले आसात गजेश आमगे हें लायता सुंगट लायता आयस म्हणून वाच काडना धर हांव कट करता तू धर रे तेका कितले कट करपाचें तेवढे मागीर उरल्यार आनी कितें करून पासून 100 रुपया सुंगटाळली मरे लिमिटेड वाव फर्स्ट मारली आसा गजेशान खंय रे ओ मेला हिंग त्या सायडी दाखय हिंग मारला अरे हेका लागले सोड हे तू विना रावंक उडयता शिवर तू पळोवपाक खेळटा आमी तर मातशें एवरेज पळोवपी सद्या आमी स्पिडीचे येयले तशें परते वयताय न्यू स्पॉट चोवपाक फिशींग करपाक सद्या त्या सायडीक काय लागला आमकां सद्या फास्ट वयताय आमी सद्या आमी खूब वेळ रोवले आमकां काय लागलं ना ताका लागून वंश एक लास्ट टायम मारता खंय पळया वंशा कितें लागता मार मार
मार मार घाटी मारे वंश मार आता व्हिडिओ बरे येता मागे बरे बनव मार मार आता टाइम झालो असा आणि सगळे कावळे बदकां सगळे घर वयत आहे आणि आम्ही बी आता घरच भायर सरले आहे बिकॉज आमकां कांयच लागले ना वंश कांयच लागले ना लाईट सोड येता ओके सो सध्या आमी स्पीडीचेर चल्ले आसा कांयच लागलें ना आमकां आनी डिसएपॉयंट जाल्लेले आसा आमी कांयच लागलें ना म्हणून बिश्टे बायक ट्रीप जाल्या आमची बोटिंगाची नंबर पडपा काय ना पडलं आता कितें ताव पडल्या पण फोन पडत काय रे सध्या आमी पावले आसा आनी बोटींतल्यान भायर देवले आसाय आतां फक्त बोट वयर काडपा उरला सो हांव ब्लॉग हिंगा एंड करता बोट बी काडना मागीर घरा येते येस मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगाक